हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठून बसून सोफारीने दोन ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी. नमस्कारू आम्ही काल इताई आमगेल्या सन प्रिमियम येया हसया सीझन 2 अज्जे ऑडिशन पळोवन येत आशिल्ल्याची आज लगून सुरवेचे सुत्तू सूर जातस हे सुत्तू सूर करचे फुडें आयच्या सुरवेचे प्रदर्शन पळोवचे फुडें हांव आज आमगेल्या निर्णायक महानिर्णायक तशीच आमगेल्या विशेष जावन सोयरी आसा तांकां ह्या कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करूं आसा. आमगेलो ताजी विशेष सोयरी जावन तांणी सीजन सुरवेचे आमी करतना आमगेलो ट्रबून तांणी अध्यक्ष नाशिल्ल्याची हांव आसा तुमी मुखार सियाची म्हूण सांगून आमकां एक व्हड धैर्य दिलेलें. कर्नाटका राज्य कोंकणी साहित्य अकादमीचे फुडलो अध्यक्ष तशीच मंगळूरू डायसिस हाजे PRO आनी स्पोक पर्सन जावन अशे आमगेले मोगाचे रॉय कॅस्टनो तांकां हांव कार्यक्रमाक स्वागत करता. रॉय माम तुमकां कार्यक्रमाक मोगान स्वागत. तुमी आमगेलो ह्या पंथाय जॉयन जाल्लीची आमकां फुडले वर्स 6 वर्स फुडें तुमी अध्यक्ष आशिल्ल्याची ह्या वर्साय आमी तुमगेलो आसताची तुमी आमलो आसता म्हणून मस्त खूश जाता. तुमकां कार्यक्रमाक आपा स्वागत करतास. तशीच आमी हर एक रावंडांत विंगड विंगड निर्णायकांक आपोवन तांगेले एक अभिप्राय घेवचे तांगेले एक अनुभव घेवं तसले एक पद्दती सूर केला. ह्या वर्स ह्या रावंडाचे आमगेलो निर्णायक जन आसाची ओम गणेश माम. ओम गणेश माम तुमकां कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करतास. तांणी मॅजीक करून सूर केला री त्या सगळे वर्ल्डांत खंयची देशांत गेला की त्या देशाच्या जनाल्या मोग घेतलेलो आसा. सुमार एक 50 किंवा चड देशांत तुमी एक तुमगेले मॅजीक शो कोरून जादू शो कोरून तांचे पुरो जनाला एक प्रिती घेतलेली आसा. तशीच पुस्तक बरोवचा सूर केला री तांतूय तुमकां प्रशस्ती मेळ्ळेलो आसा. तुमी एक रायटर जावन एक लेखक जावन नांव घेतला. तशीच कॉलमिस्ट जावन आर्टिकल बरोवन तांत एक व्हड फॅन फॉलोवींग आसा. आनी कसं म्हळ्यार तांणी एक मोटिवेशनल स्पीकर उल्लोच्या राबली म्हूण जाल्यार थोडे उरलेला पुरो त्या सगळे क्लिप व्हायरल जाता. तसले एक मोटिवेशनल स्पीकर जावन गणेश माम आसा. आनी एक्टिंग राबली म्हूण जाल्यार तांणी एक परफॉर्मर तसले एक कडेन एक्टर जावन रायटर जावन मॅजिशियन जावन स्पीकर जावन पुरा क्षेत्रांत नांव घेतलें तसले ओम गणेश माम तांकां ह्या कार्यक्रमाक आमगेलो आसा तांणी सुरवेच्या रावंडाक तांकां मोगान स्वागत करता. तशीच आमगेलो आनीक निर्णायक जावन डॉला माम तांणी सुरवेच्या सिजनाक आमगेलो आशिल्ल्याची तांणी हास्य उणी जाल्यार तांणी हसतान तांत बद पंचस म्हूण लेख कॉमेडी इज अ सिरियस बिजनेस म्हूण सांगताची भोशा सिरियस जावन बैसून कॉमेडी तांकां एक कमेंट करचे आनी तांगेले एक अनुभव वांटूत तसले डॉला माम असं तांकां कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता डॉला माम. तशीच आमगेले महानिर्णायक भोशा तांकांचे एक विशेषण जावका म्हण ना नाम ही काफी हे म्हणटाची कासारगोड चिन्ना म्हणल्यार पुरो आपास ताजे मुखार हे मागशी कसले सांगता म्हण ना चिन्ना तुम कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता. तशें आमगेलो टूक कोंकणी साहित्य अकादमीचे सदस्य जन अशे गोपाल कृष्ण भटमाम आसा तांकां गोपी भटमाम कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करतास. आतां सुरवेचे रावंड पळोवचे फुडें आमच्या कार्यक्रमाक सहकार करचे सन प्रिमियम येया हसया सीजन 2 हाका आमकां शक्ती दिला अरुणा मसाला 1980 लगून एक रुची आनी विश्वासाक आनीक नांव अरुणा मसाला. तशीच आमकां ह्या कार्यक्रमाक आदार दिलेलो आसा आयडियल आयस्क्रीम संतोष राईस भद्रावती 2 स्टार. तशी कॅल्सी ब्राईट टूथ ब्रश आनी टूथपेस्ट आनी लव मार्क ब्युटी सोप. तशीच आमकां 1000 लायट्स हांगेले सहकार आसा आनी आरोग्या खातीर अमृत नोनी हें घेयाचें म्हूण सांगताची. आत्तां आमगेलो सुरवेचे टीम तुमगेले मुखार आसा तांणी बिळगी लगून आयिल्ली तसले एक टीम
श्वेतपुरा दरबार म्हणू तांगेले कॉन्सेप्ट लायक कसं म्हळ्यार एक पिनारी बम म्हणू आनी बायलेल मध्येन तूं जावचे एक विचारू बम म्हणू मोर न्हू वयर वता थंय कसं जाता थंय यमधर्मरायत की तागेल कसले हास्य करू जात की या पुरा तांणी आज आमकां कोण दाखोवचे आसा त्यांनी सिद्धापराडून आयलेची तांकां स्वागत करताची तुमगेल मुखारी सन प्रिमियम येया हसया पॉवर्ड बाय अरुणा मसाला. आमगेल बायलांक दुड्डू पळयला जायना खंय येत की कोणें म्हूण हुस्को येताना आवाज बरी जायना माजरां पांयांची ही नोट्टपुणी बेगी मेजून दवरे म्हळ्यार जात वे नोटां धाट्टी कमी जावन घट्टीला घुमसाची कसं म्हाका पळय ती कसं ते चोरांनी पिल म्हाका निपेल्ले हांव कसो न्ही पयन्या न्ही कसं ते आतां निपेल्ले म्हणून तुका कोण्याक आपयले तुम्ही केन्ना तर मोगान नापयलस पळय म्हाका हे म्हणतार कालारांनी कसल प्रिती तुगे हांग कामां ना जाल्यार आपोवच कसो न्ही न्ही, केन्ना तर मोगान प्रितीन इंदिरा म्हणल्यार स्कीम म्हणून हे पळय इतलें केल्याक तूं इतलें उलयता आनी मोगान तुका इंदिरा म्हळ्यार चंद्रार चडतशील तूं हे पळय तूं भायर कितलेस की म्हणून भितर तितलेंच म्हणून हांव तुका पळोवच्या गेलें तेन्ना लेख घालून सोळ्या तुम्ही म्हाका पळोवचे आयले हांव कसं केलें तुका स्मरण शक्ती कमी जाल्या आनी जीर्ण शक्ती जास्त जाल्या हांव म्हगेला बाप्पा अम्मा तुका पळोवचें आयिल्लें केन्ना तूं च्या घालचें आयिल्लें कोणाक कळनासतना काणशे दोळ्यान पळोवन हांसलो ना तूं ओहो हांव पळय तुमकां कशें कळ्ळें तुम्ही म्हाका पळयता आशिल्लें म्हण जालें तुका बायल मनीस जावन तितलो धैर्य म्हणना पडेन हांव दारलो जावन कित्याक कमी उरका पूण करका पडटे आसता आतां खंयी धारले दूध धाडटाच आनी बायले दितात दवंगे म्हूण तुमी तशें न्ही म्हाका दाखोवचेक बी तयार नाची हे पळय दारल्यान जोड हाड दूड बायलेल्या दिवच म्हळ्यार तागेले शेंडी बायले हाता दिल्या म्हणकेचे बायलेले एक शेंडी दिल म्हूण कसं की तुटल्या शेंडी दिल्या रे म्हाका गिंडी दिवन धाडत तूं नाही आमगेले उल्हास 4 दिवस हुबळी बेंगळूर म्हण फिर नेता म्हण तशी फिर नेत काय हा येवा फिर नेवा फिर नेवा फिर नेवा नाही ताका 4 दिवस हो बदलूस येता म्हण तशिलो हो बदलशीत काय बदल सोवा नाही त्या खर्चाक दूध दिया म्हण हा खर्चा का दूध खर्चून हो खावचे आवश्यकत ना थंय वचून दूध खर्चून हो खावच्याक हांगा हो खंयचे वायट जाला की म्हूण नाही ताका खर्चा दिया म्हळे रे मेगेले ना म्हळें मेगेले ना ना म्हळे रे कसं ते आता मेजून दवरल कसं ते दुड्डू म्हळें दुड्डू दुड्डू नाही त्या नमून कोर दवरल दूध पुताका नाही वे तो दिवचे टायमार दितलो तूं म्हणची कसं नाही होय होय हांव हे घरा येईल मगेल चुकी तो मगेल पूज जाल्लो तगेल चुकी तूं तागेर आंबो जायना जाल्यार रे हांव तागेलो बाप्प खंय जाता आशिल्लो हा ताका इतलो व्हड खर्च पुणी उरता आशिल्लो आनीक ताका शिकोवच खर्च पुणी उरता आशिल्लो तो खर्च तागे लग्नार तूं वरदक्षिणे रूपान घेवचे मागीर हे त्रास पुणी राबता आशिल्ले ह्या नमून दूध कोण कसं करका म्हटलेकले तुम्ही अरे ताळ्या गिंडी बेगीन साण कर ताळ्या गिंडी हो पयने लोकांक आयकता बाब पूण वतात पोरा लोकांक आसा तुमगेले दूध आसा म्हणून ताळ्या गिंडी साण कर आयले केले लोकांक कळत फाल्यां लोकांक कळलो पळय गव्हर्मेंटाक कळलो सरकाराक कळलो मेजर इन्कम टॅक्स रेड जावन तांणी पुरा दुड्डू भरती कोरगेन 10 वर्सां बॉन्ड दिले रे तोंड कान कोण करपा पडटा त्यानं तूं येना तुगेलो बाप्पा येना न्ही म्हाका बापाक खबर कसं करता तुम्ही लग्ना वेळा समज सूख दिल ना मे हांव सूख दिलेली एक पद्दत तूं अर्द किलो शीत बीत दीत कुमा ताजे बरशी आंबट च्या खावच्याक ह्या पुरा लेख घाल्या रे हांव घेत तिला दस पडटा होय होय
बायलीनं पिल्ले खाल्ले पुरा लॅग घालता न्ही तुम्ही इतलं कंजूस पण भर नाही म्हणता म्हाका तुगेलो उपदेशाक गरज ना तुगेलो पुत्ता उपदेश कर तुक खर्चूच्याक मस्त जावंक गेले रे तुक शिकोवच्या खर्चिल्या आनी तांकां दूड वारेणे मार नाका हे म्हूण सांगून त्या प्रकरण थंय बांदकर सोड घाल न्हू म्हाका काड्डी म्हणता कमी नाही तो B.Com शिकला B.Com ओहो असो मान्य हा आर्ज कर पुताका खीर खेळ्या ताणे 3 वर्सान पास 6 वर्सान पास म्हूण कर का जारे मेगेल कास कितले खर्च येयला कोतेस कुतका हाका दुड्ड वाजी किंमत ना गोतास हांव तुम पहिले सांगिल्ले अशी किरकिर करतलो कुळार वता म्हणून आपल्या कडेर पळयल्या येवची थंय कची कुळार प्राय जाल्यार कोणा भरची धांव ना तशी कितें मानतात जाल्यार कोणें व्हरचें आतां घालना गोतस म्हाका हे पळया ते गॅरेजाक गेले गाडी कुळार गेले बायला सट्टे भिकी येवच म्हणू ना एक म्हयन करता कितके कोरा हांव पॅरिस सिजन जेवता आराम खर्च उरलो हां अंगडी कण उल्हास आसा ताका पूण वता हांव आनी भितर सीत आंबट करून धाडयला टेबला वयर बट मामान ताक हांडीता म्हणला जेवण करा वता हांव बाल नासतील मात जरशे धांव गेले मुही लग्ना वेळारी कुळारा लग्ना वेळार हिका हें केलें फाटपरतेने म्हळ्यार रडले बाप्पा अयो हांव तुका पोसून व्हड केलें गो तुका हांव पोसलें गो म्हळें हांव तेन्ना रडलो मागीर दोस्त म्हळालो कसो जाल्यार रडत रे आनी हिका हांव हात नंतर हांगाण जल्म मोर पोसका मरे म्हळें अयो देवा कसं कितें दुंगुळ्ळें म्हूण कसो गेल समय जालो भायर सरल्या कोण ते आम्ही यमलोकाच्यान आयल्याचे आपणवरच्या आयल्याचे हांवें हांव इतलो तुट्टू घर बांदर सोड हांवें म्हाका अम्मा 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 हांव यमधर्मराय समस्त बोलक मिगेल आदेशा प्रकार चलता प्राणी पक्षी मनीस पुरा मिगेल आदेशा प्रकार चलताच तांणी केल्ले पाप पुण्याचे लेक्काचार हांव करता त्या प्रकार तांकां स्वर्ग नरक प्राप्त जाता आजकाल धर्म कसलो अधर्म कसलो म्हण कळचना आम कोरी हांग तसली परिस्थिती येवंक गेल्या बुलोकाच्या नेतल पुरा इंग्लीश मिडियम शिकले इंग्लिशान उलयतले चलले तांकां दुश्टा नीचा अधमा म्हणल्यार अर्थ जायना हां ताजे खातीर आमी इंग्लीश शिकची परिस्थिती आयली आमी इंग्लीश शिकून तांकां यू फूल यू इडियट म्हणलो जोरकाची परिस्थिती येवंक गेली हां आमगेर हांगा हे यमलोका चित्रगुप्त पयलेच्या म्हणके बरयत बसना हांगा पुरा IT इंजिनियर्स ते आनी येवन पुरा एक कंप्युटरायज सेटअप करून सोडले आमी हांगा पुस्तकां बदलाक कंप्युटर दारगेन बसता लॅपटॉप दारगेन बसता समस्त बुलोकाक आमी कॅमरा घाला कोण खंय जळार मारलें कोण कितलो मुय मारल्या कोण कोणाला बोडत आसलें कोण कितलें हळ नाशिल्लें रैल सोळें ते पुरा हांगा रेकॉर्ड जाता ताचे प्रकार आमी हांगा विचारणा करताच अरे आज आनीक विचारणे समय जावंक गेला हां हांगा परिचारक नाची बागलांत द्वारपालक नाची अरे हे कसं नाही मिगेल हांगा एक भांगराचें इतलें व्हड सिंहासन आशिल्लें खंय गेलें तें खंय गेलें चित्रगुप्त हे चित्रगुप्त खंय गेल रे महाप्रभू कसं झालंय बरें विचारणे समय जालो एक परिचारक नाचे थंय द्वारपालक नाचे आं बरें हांगा बी गेलें थंय इतलो भांगरा सिंहासन आशिल्लें खंय गेलें तें
महाप्रभू कसं म्हण सांगचे कोणी नाची हे कोरोना हाय स्पीड ड्रायव्हिंग हेल्मेट नाशी ड्रायव्हिंग करचे पिऊंग एंड ड्रायव्हिंग करचे मोबायलार ड्रायव्हिंग करचे हाजी तुले ना मरणा संख्या चड जावन आमकां वर्कलोड चड जाला त्या नायशी आनी अर्द लोक VRS घेतलीची आनी अर्द लोक बुलोका वचून पिऊंग घेवन हांग पडलीची हा आनी ते तुमगेले इतलो व्हड भांगरा सिंहासन आस पळय पयरी 4 लोक इन्कम टॅक्स ऑफिसर हाडले तांणी ताजे सुतलू फिरता आशिल्ले आनी तेची केरसून केरसून पळयत आशिल्ले करनाक म्हूण निपोंगान सोळे अरे तांणी मरे काल ते सिंहासन केरसिले फाल्यां मिगेला गद केरसिताच ताजे नंतर किरीट आभरणां तुगेलं आभरणां कळ्ळें पळय बरें तांणी इन्कम टॅक्स ऑफिसर येऊन हांगा बिंदास जावन भोंग नसच कसं मावा घरायले ते हा तांगेले विचारणा कसल्या चलणार रे का महाप्रभू कसं म्हूण सांगचे तो गुबुलोकान तांगेल डॉक्टरांना तांकां ICU दवरून वेंटिलेटरार चडोवन सोळा आनी का मेलना मेलना म्हणटा आसाची तांकां हांग हाण जावंक गेला न्हय आनी तुमगेले ते सावित्रील प्रकरणा म्हण कितें जातालें अय्यो पो त्या उडगास कर नाका मरे त्या उडगास कर नाका ते सावित्रील प्रकरणान तूं मिगेलो मर्यादा 3 कास जावंक गेल्या हा सावित्री म्हणलें नांव आयकलें म्हाका आजकाल भंय दिसता आम करी तशीची बुलोका गेल तेन्ना सावित्री म्हणलें नांव आयकल कुडलें थरथरता ताकाची आमी बुलोका तुले कोणाक हाडतना तांगेल बायलेल नांव कसं न्ही म्हूण विचार घेवन कडे बुलोका तुला हांगा हाडताची आज काल तसल परिस्थिती ना रे आज काल त्या सावित्र्य गायत्री भारतीने आसा पळय गोवा हांगा आपण वरचे येनाच कसलें सांगा एखाद वेळ आपण व्हेले म्हणलें का फाल्यां तांगे ते इन्शुरन्स मेळना हें वय त्या उरो ते मार्कंडेयालो प्रकरण मरे हा बरे मार्कंडेया सोणा जाले रे तुका त्रिशुलान मार काडता म्हणून आयलता ईश्वर हा म्हाका हातपाय पुरा थरथर हुम सुंटूंक गेले पळय कसं नाही जावं ते सत्यवान सावित्री ते मार्कंडेयाले तागेले परिशुद्ध भक्ती का हांव सलवलो तें होय म्हण्या आतां बुलोकान तूं तें मार्कंडेया म्हणचें नांव ना खंय पळयल्यार मार्केटिंग मार्केटिंग म्हूण आसा बा ऐकले कसान गा मार्केट अधिकान गेले री एक काट कोथंबरी पाल हाडा हे हिणे रांदपाक कुडा बसचें आनी ऑर्डर करचें कोथंबरी पालकें आज कोथंबरी पाल जालो काल पुदिना हांडिले फाल्यां आळवा पानां पर हांकां तयकळी अशी दिसता ते आंबली सीजन आयले तुझे आंबली हाडची मीठ घालचें खावचें आंबली हाडची मीठ घालचें खावचें आमशें चड जावन भळ आनी वचून ते तिगेलो अंतपुरा दासीपुरा यमराजा राणी मुंकली शुभ समाचार म्हणून पिसी 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 हांसताचे हा वयर मुक्कालचे विचार हांव केला रे ताचे खातीर नवे हांगा गणकीकरण यांत्रीकरण तें ओटो करयल्ले हा वयर तो पयर चल्लो येयलो मरे हांगा अशी गॅस कट कर घेनो कसो म्हणालो गो की तुका कसो म्हणालो सांग पळय महाप्रभू कसं म्हूण सांगचें नरकावत की स्वर्गावत की विचारणारी बुलोका तुल्यान मोबायल आनी मोबायला चार्जर हांडिला हांव खंय जाला वता म्हणटा तो अरे होय रे पयर आनीक लायलो तो गेल चौकेक तो सीधा नरका वच करे म्हळ्यार रे थंय जिम आस की स्विमींग पूल आस की हांव कसो न्ही ऑनलायन आतां ऑर्डर केले डोर डिलिव्हरी आस की म्हणून विचारता हा अस्सल परिस्थिती जावंक गेल्या ओरा आयची विचारण कसो आस पळय ताणून हाडता गंगा हय एकळो आसा बुलोका तुल्या हाडो पसून उलोवन लाकडा तोंड जाली जाल्यार बेतून वतशिले आपोचे एकले यम दूत वरिनाची हांव चोचून आपूण हाडटा तांडून हाडटा गंगा अरे अरे यो कोण तुम्ही म्हाका करता पळय म्हाका आवो यमधर्मरायो यम लोका यमा पार्स उलयता तुमगेर म्हैश खंय गेली तागेले ते व्हड पुस्तक गिचगुच खंय गेले चित्रगुप्त म्हणटाचे अरे मारया ते मशिने रे रड्डो रड्ड की धड्ड की रड्डो धड्डो म्हणजे तू खंय चड काडला हा आमगे रड्ड्या बायल म्हशीले 25 बळान तिरो ताजे खातीर पित्रत्व रज घालून गेलो तो वासर घालत नाही कितें रे तें अरे तशी म्हणक रे घाल्ले 24 पुरती बायल वस्त्र घालीची एक पुणेर रड्ड जाव म्हण आमी रक्तासाची मुखाले आमकां जाय नवे हांगा
अरे तू इतलो उलयत मरे तू कितलं पाप केलें कितलं पुण्य केलें पयलीं सांग हांवें पाप पुण्य आम खंय गोत हांव दुड्ड केला भरती दुड्ड केला ಹಾ ತುಗೆ ದುಡ್ಡು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಪುರ ಹಂಗೆ ಯಾನಾರೆ तू बरी ದುಡ್ಡು केल्यानवे तशें जाल्यार तू केलें पुरा पापाची अरे तागेल कसं आसा घा भायर काडात वच रे यो रे हंगा हाजेर तुगेलें भविश्य सांगता यो हंगा कस पाप केल्या पुण्य केल्या सांग दवर हंग बोट हल्लो नका रे सम दवर रे तो सम दवर रे हलो नका कसं हालव का म्हण सांगा तुम्ही हो देवा बोट हलो नका रे मळे अय्यो महाप्रभू व्हड चूक जावंक गेली कसन जालें कंप्युटर वायट जालें की बायोमेट्रीक म्हणून ताणें तुगेले चुना डब्यांत हात जावंक घाल की कसन जालें सांग अय्यो महाप्रभू तशी कांय जाल ना मेगेल हें कामा टेन्शनान तूं बीग शेणे काडच बीग पळय काणसोळा हांव हा हे देव कस्सल होड परिस्थिती केली रे तू हे कस्सल होड परिस्थिती केली एकले हाड म्हळे आनेकले हाडले मरे म्हाराया वयर तुक्का त्या परिचारकाक सांगिल्लें हा ते यमदूताल काम ताक करचा सोडा तुमकां घेवन बेजार बसून बेजार आयलो उरतले हांव भुलक वता रस्तो पळयता विमान पळयता गाडी पळयता म्हणून केलो मरे तो हा असलें काम केलें तूं आतां हा थोड पुणे बोड आस की बोड पुऱ्या कसान खिशा घाल दवरून घेतले हांवें हा आतां पळय फायनान्साचे उरतात टाय घाल लोन आनी दिवचे मात्र तांगेल काम ताजे नंतर लोन बांदला जाल्यार गाडी जप्त करनारची पळय ताका दुसरे लोक येतात तशी आमी हांगा काम कर का कस्सल फजीत कर का मरा तू म्हाका कस्सल फजीत कर गेले हा ही गेला आनी तो एक फण्ण घालच्या क सासं मनी परंबळीक ना बेग्गी हाण दिया ना जेव्हा आज फण्ण घाल नाशील दाळी तोय वाटत पडे ही गेला फंड घाल अशी तर दाळी तो पाणो मी गेला पोडार दवरा अत्यान पुढे जी दाळी शिकतली फंड काय फंड ना होय ना तू गेल ती दोस्त तिणी इंदिराबायल सांजे पासून तू पंचायतीक मारता म्हाका हा ती आमगेला यमदूत आले गे बुलोकाच्यो चापाल जाय बुलोकाच्यो साखरेपीठ जाय बुलोकाच्यो कशाय पीठ जाय म्हूण हाणो कन खाय नाचे हा त्या वरो म्हापशे पंता आमगेले ते रड्डे बायले बाळांतिरे वेळार नाही वासर घालचे तूं गिरावऱ्या हांगा हाण एक व्हाळ घाल्या ती थंय भितरच्यान फंड घालता आसा तूं मत कसो लिंबी पडता हा सांगलें कळना तुका म्हापशे पंता 25 बाळांतिरे वेळार हा 5-6 दूद तीन दिवस 5-6 दूद व्हर गडद पोसकान खालना तांगेल घरा वचून उशेण घेना कांय जायना हे मिगेल बायलेले राग म्हणून रे एक म्हणून विचित्र जावंक गेला बुलो का तुला करंटशी कसले वता कसले येता केन्ना वता केन्ना येता म्हणून कोणाक कळना जावंक गेल्या अरे माराया हांगे कसा बोर्ड करपाक येत रावला ताका पयलीं ताका सोडा ताका थंय तरी लासून गिसून काडटले माराया पयलीं ताका सोडा यो बरे तू गेलो बायले लावने सावित्री के नाही इंदिरा ती काय हाय नाका यो मागपूर जावंक ना मागपूर जावं बरे ताका पयलो सोडा तू हांगा बोर्ड करपाक येत राव नाका ते कसं दुसरं कार घालता रे राब चित्रगुप्ता राबा हांगाच्यान ताका बोलो कावन सोडच्या की पयलें पाप केल्यांक आनी आम नरकांत कसान शिक्षी दिसतात म्हणजे धाको नर सोडा यो दाखयत अरे बिग माम घरांत कोण ना की म्हूण हीण पळयले ताक दिवन यो म्हळे हंग पळयले घरांत कोणी नाच यो देवा अरे बिग माम अयो हात पळयले थंड जावंक गेला घर बेरगालचे बर की म्हणून उदताक आनी बायलीक फोन कोन सांगचे बर की म्हूण अरे बिग माम उठा आराम ना की तू हांव काय अरे अरे अयो मम्मा नाकवो अयो यमदूतांनी म्हाका 2 वर का यमदूतान म्हाका यमलोका गेला सप्पन की कसो म्हणून कळना वो यमदूतान धर की हांव येद जालो होर यमा येदारा पयले यमान अशी पळयना यमान तो पळोवचो न्हय काळ इंगाळो ते केस ते किरीट त्यो मिशो ययो पळोवचें न्हय वो ती आंगी तो नमुनो ययो सिंहासन तो पळोवचें न्हय ते तो विचारलो म्हाका हे गांवकान तूं गेलो खुमटा म्हणे
नाव कसं रे म्हणाला भिक पे म्हणे तू ताप्पून दिलेला बोड खिशाक दवरल्या तुम्ही बोड समजा तुका पयलीं हाक सोडा ताका आपोवंक येना भिक्षे न्हय की कोण की मेलाक ताका मुर्गा काही ताका पण येणे म्हणालो यमदूत म्हाका हांगाण सोडे त्या नंतर कापूस गेले अरे तशी कशी परामर्श झालं होते पाडपण मोचो त्या मुसडा कांटीपण त्यांच्या हा मॅनेजमेंट सोम होना मॅनेजमेंट पाडपण गेला वयर वयर नौकर स्ट्राईक वयर वयर नौकर स्ट्राईक आनी नौकर सायम पिवन उरतात एकल्या हाड म्हळ्यार एकल्या व्हरतात एकल्या हाड म्हळ्यार एकल्या व्हरतात हांकां कसो जालें की म्हळ्यार आयुश्य आशिल्ले मरताची आयुश्य नाशिल्ले उरतात आमी हांगा हार्ट फेल म्हणालो हां त्या नमुने जावंक ना पळया पाडपण वच्चाक अरे तुम्ही थंय शिक्षे दिवची पळयला की म्हणू हां हय वा ती यमदूतान सुमार दाखयली बा अय्यो त्या दुड्डू म्हणटले हाका नोट्टा घाट्ट हून कोण उज्ज्या कॅन्स म्हणून दवरली उरतो त्या काळ हाता दिता हो एक नमुने बॉब ऐकना जी आम्ही बॉब मारला रे तांणी बॉब मारला रे हंटारान मारतात जाव का तुका जाव का तुका जाव का तुका अय्यो नाकवा मस्त खातल्यांक चिकन खातल्यांक त्या कायलेर हुनो तापील कायलेर दवरता हो या उज्जाक बॉम्ब मारता उज्जो ह्यो ताप खंय आयकता अय्यो म्हण बॉम्ब मारता सेंटरान आनी जाय ह्या खुर्ची म्हणून नांदता पळया राजकारण्यांक समो खरगासान कापतात करा 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 नाका हे नाको म्हाका हे म्हाका हा पुण्य जोडका ताण सांगला म्हण के अय्यो त्या गरुडर पुराण आसक न्ही गरुडर पुराण नाही ते गरुडर पुराण गरुड पुराण तें हें सप्पन पूण म्हाका एक मनी मात्ते गेलो नाका बडमाम हातोड्यान भार पडका आमकां दुड्ड नाका आमी परोपकार करका कसरेपणी करका देवाल नामस्मरण घेवका देवाल नामस्मरण सद तोंडान तुरले पुरो तुकाराम मोक्ष पावता सद तोंडावर म्हणजे पेपर मिटकीत गोतें कशें तें पेपरमेंटांनी कसं नाही अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासुते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं नमास्वरामि देवा तुगे नामस्मरण म्हाका दी रे म्हाका नाका हांव कोणाक वायट करला म्हाका दुड्ड नाका आस्ती नाका अंतच नाका बरें पडले रे देवा खंयच्याय रुपान म्हाका भाव रे म्हगे पुत्ताली पयल्या पयल्यो म्हाका नाका मागीर ते यमधर्माले बायले तेची की म्हणून आतां स्वल्पपणी चेंजीस की म्हणले केले हांवें ती काय तशीच दळितोयाचे उडकासो आं आनी कसल्याची मार्केट म्हळ्यार शब्द आयकल कुडले वचून हाड्याची ते पुरो रियली कॉमिकल पंचस ते पुरो म्हळ्यार तागेल बायल ते जाल्यार बायल एक कडेन चांग आसता कितले एक आवसू म्हणलेलो आसा पळय बायल मनशान तूं तांणी केन्नाय वायट आसतनाची म्हूण सांगून एक सांगताची येया हसया सीझन 2 येया हसया सीझन 2 येया हसया सीझन 2 उठून बैसून सोफारीने दोन ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्हीत पळया येया हसया सीझन 2 इतलो वेळो तुम्ही पळयल्या श्वेतपुरा दरबार सिद्धापूर तांगेलें एक प्रदर्शन कशें जालें म्हणून आमगेले निर्णायक तांगेले एक अभिप्राय घेवया गणेशण्णा कसं म्हणटा हां नमस्कार कॉन्सेप्ट लेक्कारी म्हाका बारी इश्ट जालें कसलें म्हळ्यार मस्त पोरणे सब्जेक्ट हें आमी विसरलो सब्जेक्ट यमलोक ते एक स्थान आसतना परत पळयलें सब्जेक्ट वपासताक एक त्या सब्जेक्टाक जीव दिला तुमी त्या खातीर मस्त खूश भोगता दोनीचे शेणें मामल ते नॅचरल एक्टींग म्हूण लेख केले खातीर म्हाका ते मस्त खूश जाता तुमी टायम चिके चड घेवन अशें पळोवचें जाल्यार ते काणी आमकां रीच जावचे खातीर ते सब्जेक्ट रीच जावचे खातीर चिकेत तुमी फुल्ल स्क्रिप्ट घेवन केले खातीर चिक्के टायम चड जालो सोडला रे बाकी सब्जेक्ट लायक आशिल्लें तुमगे कॉस्ट्यूम लायक आशिल्लें तातूंत तुमी मद मध्य ते हांसोवचे खातीर केलो पंचिंग मद मध्य भारी ते आमकां चिमटीत आशिल्लें म्हळ्यार ते लायक स्क्रिप्ट म्हूण लेखता कशें म्हळ्यार यमलोक काल येता आनी इनकम टॅक्स रायड करता म्हणून तागेलें सिंहासन निपोवन दवरला अशा पुरो ना बायलेले स्मरणशक्ती गेल्ला जीर्णशक्ती वरला म्हणून अशा पुरो
असल सಣ್ण सಣ್ण पंचिंग डायलॉग ते आमकां हिता जाता कशें विंगड अर्थ आना मनाक समाधान जाता तांतूची एक कॉमेडियन यमधर्म म्हाका फर्स्ट पळोवचें आमी यमधर्म म्हणल्यार पळय भिवन आशिल्लें हें तशें न्ही यमधर्म म्हणल्यार तो आतां गेले कशें सांग मरो यो मरो म्हणून तांतू एक कॉमेडी एक्टींग म्हळ्यार एक कॉमेडियन यमधर्म अशी चित्रगुप्ताला पयशे यमा चड आमकां हांसायला म्हण लेखता एक्चुअली चित्रगुप्तान हांसोवका तशीच मागयले दुडवाचे आशे म्हाका कळ्ळे सादारण कोंकणी उलयता लोकल भायल मनशाल बदोची आशे दुडवाचेची चल्लेक आज तूं आन दुड दिना तसं ते सब्जेक्ट पूरा घाल न्हू एक बदल सहज वातावरणाचे घरचे सन्निवेश तुम्ही स्टेजार हाडयला सिद्धापूरचे ते गोड गोड कोंकणी आयकुच्याक मंगळूरच्यांक आमकां अवकाश दिलेले खातीर तुमकां देव बरें करूं तुमगेले सब्जेक्ट भारी लायक आसा लायक प्रयत्न नमस्कार नमस्कार देव बरें कर गणेशणा डोलामाम कशें जालें लगभग 30 मिनिट्स कितें उतराली हांव नेना कितले मिनिट्स म्हणून हो तो स्क्रिप्ट बरो जाला इल्लें थोडे गरज नासलें इल्लें कट करून एक 15 मिनिट्साक वा 20 मिनिट्साक हाडिल्लें नंतर हांव चिंता एकदम बरो जाता आसलें ओके पंचेस तें आसलें विशेश ना तरी थोडे पंचेस म्हाका बरें रुसले कास्ट्यूम जावं आनी उरलें जावं पुरा अभिनय जावं बरें आसलें हांव तुमकां सिद्धापूरतावन तुमी आयल्यात आनी एका कोंकणीच्या मोगान म्हाका बारीक खुशी जाली त्या देखून तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं देव बरें करो महानिर्णायक चिन्ना कसं म्हणटाची सिद्धापूर श्वेतपुರದ दरबार न्हय होय होय स्क्रिप्ट केलेलं कोण आहे भिवन अशी सांगता काय बाबूड नायक ते आमी काय यमधर्मा कंप्लेंट करण्याची बाबूड नायक ते हांव ते म्हाका जाय तशें करून घेतलें त्या खातीर म्हणलेलें बाबूड नायकान असेल एक स्क्रिप्ट केला बरयला ड्राम बरयला तांतू देखून ಸ್ವಲ್ಪ जिश्ट काण केलेलें जाव डायरेक्शन कोणालें मेगेली तुमकां ह्या प्रायरी तुमी इतले एक्टीव जावन आशिल्ले कळूपंत एपिसोडांत तुमी बारी चांग काम केल्लें ताज्या पयस चांग काम डायरेक्शन जावो ह्या पंता बरें केला ताज्या पयस चड जावन तुगेलें पात्र ते पात्राक तुवें न्याय दिला म्हूण सांगून अभिमानार सांगूंक आश पावता मागीर गणेशान म्हणलें म्हणकेची ते पुरा एज इट इज ओके दिला एक मनावरका कसं म्हणलें पूरा जनल बायल एक सब्जेक्ट मागीर ते यमधर्माले बायले तेची की म्हणून आतां ಸ್ವಲ್ಪ कोणी चेंजीस की म्हणले केले हांवें ती काय तशीच दाळी तव्याचे उडकासू आं आनी कसलेची मार्केट म्हणलेले शब्द आयकल कुडले वचून हाड्यांची ते पुरो रियली कॉमिकल पंचस ते पुरो म्हळ्यार तागेले बायल ते जाल्यार बायल एक कडेन चांग आसता कितले एक आवसू म्हणलेलो आसा पळय बायल मनशान तूं तांणी केन्नाय वायट आसतनाची म्हूण सांगून एक सांगताची तिणें घर सोडून वतना ताय बामणाक खंय खंय कसल दवरला जेवण करून वच्यांची थंय ते तो हें हाडटा त्या थंय दवऱ्यांचे प्रती एक सब्जेक्ट बामणा सांगून वता ती जाल्या निमित्त तूं कितलेच बायले वयर कोपल्यारी बामणान तुगेले वयर तिणें बायलेन तुगेले वयर चड कोपनी बट तुगेले पोट्टाक समज जेवकाचे अरेंजमेंट करून ती वता म्हणलेली जाल्या निमित्त तें एक म्हाका भारी खूश जालें खंय ती वायट जावन तिका तुमी दाखयनी मागीर मनी इज ए मस्ट बट नॉट द अल्टिमेट म्हूण सांगून एक येस दुड्ड जावका जाल्यार पुरा दुड्डूय न्हय म्हूण सांगून जाल्या निमित्त तुमी हें केल्लेले सब्जेक्टाक टोटल वायज एक चलयेक हाडयत आशिल्लें म्हूण दिसता म्हाका एक बायल मनशेची ह्या नमुने तप्पून ताका नाही ॲक्च्युली आम्ही 2-4 लोक विचारले बट कसं झालं की मला एक PUC शिकत आशिल्ले आज कसं काय एक्झाम आस काय आणि अनेक लेख कसं की इंटरव्यू आस म्हणून लास्ट मोमेंट काय नाही व्हडना नाही कडेर धरलं मनशेकाची मी शिकाडची नमुन्याचे खंता घेवन पावला नाही पुढे अनिवार्य जावंक गेलं नाही फुडल्या कालांत तेच आशिल्ले बट काल बदल जाला आतां जावका जाल्यार तशी लेडीज मेळटांची म्हूण सांगून बट तुमी यमधर्मा लोकांचे गेलेले निमित्त लॉंग बॅक गेलेले निमित्त एम लॉंग बॅक गेला की म्हणून टॅली जाता की म्हणून सांगलें लायक जावन आसा ते तुमगेले भाशा तुमगेले उत्तर कन्नडाचे ते कोंकणीचे गोडसाणी त्या पुरो तशी तुम्ही व्हरून घेतला ऑल द बेस्ट रॉय मॅम आमी फुडले पंत करतना तुमी अध्यक्ष आशिल्ल्याची 6 वर्स जालें कितलो की 6 वर्स जालें म्हण कळना तुमकां कसो डिफरन्स की सीझन 1 आनी सीझन 2 बसताना तुमी कमेंट करता आज सिद्धापुराची टीम पळोवन बारीक खुशी जाली म्हाका म्हणजे अध्यक्षपणाचे टायमाचे उडाक आयलो 2017 2017 म्हणजे अकॅडमीची टर्म मागीर जाले आतां 4 वर्स जाता
अकॅडमींत आसतना अध्यक्षपणाचे हुद्दे जावंक पुरो या चिन्नमाम अध्यक्ष आसतना हांव सदस्य जावन आसलो. मस्त कार्यक्रम आमी केला पळयला. विंगड बोलीच्या लोकांक विंगड समुदायाच्या लोकांक आमी पळयला. आनीक आज सिद्धापूरच्या ह्या तंडाक पळयतना म्हाका आमी सिद्धापूर गेल्ले 1 hour कुमटा सायडान वचून कार्यक्रम केल्ले सगळे उडास आयलो म्हाका. मस्त खुशी जाली. आनी प्रत्येक जावन आमचो मालगडो आसा नॅचरल एक्टींग तुमचें बारी नॅचरल. तुमी ते चमकून वयचे जावंक पुरो या तुमचे हाताचें एक्शन जावंक पुरो मस्त नॅचरल आसलें. आनी इवन बायल मनशाचे रोल केल्ले हांवें चिन्नबाम सांगता सर ती बायल मनशाच म्हूण चिंतला. कित्याक म्हळ्यार तिचें एक्टींग ते चेल्लेचें एक्टींग बारी पक्क आसलें करेक्ट आसलें. मागीर यमाचें एक्टींग जावं पुरो चित्रगुप्ताचें एक्टींग जावं पुरो या लास्ट सिनार आयलो आमचो चेल्लो भटमाम न्ही तो भटमाम सगळ्या एक्टींग बारी चेंज जाला. मस्त खुशी जाली आयच्या ह्या कार्यक्रम भाग घेवच्याक. तशेंच म्हाका म्हणजे सायडाक ओम गणेश बाब आनी कासरगोड चिन्ना हांचे दोगांय सांगत हांवें अकॅडमीच्या म्हज्या सदस्य जावन आसतना अध्यक्ष जावन आसतना हांचे सांगत हांवें काम केलां. आनी डोल्ला बाब आमचो कितें म्हणटा ते आयडल फ्रॉम द चायल्डहूड आमी तांचे एक अभिमानी फॅन. सो ह्या तिनी कितें म्हणटा तीर्पदारा सांगता बसच्याक आनी हे कार्यक्रम पळोवच्याक मस्त खुशी जाता. नागेंद्र बाब आमचो वॉयस ऑफ कोंकणी TV प्रोग्राम म्हणटना नागेंद्र शेणै ते आसात टीव्हीचेर. सो तुमकां सगळ्यांकी सर बरें मागता. आनीक प्रत्येक जावन हे आसुया ह्या कार्यक्रमाकी हांव सर बरें मागता. सगळें बरें जावन दी कोंकणीचें बरें जावन दी अशें हांव आशेता. देव बरें करूं. देव बरें करो रॉय. जालें. तुम्ही इतले वेळू पळयल्या श्वेतपुरा दरबार तांगेल्या शिरसी लोगून येवन आमगेल्या हांगा सन प्रिमियम येया हसया सीझन 2 इंतू तांणी एक प्रदर्शन दिलेलं आसा. तांगेले कॉन्सेप्ट तुम्ही पळयला. तांकां तीर्प दिलेलो तसं आमगेल्या महानिर्णायक कासरोड चिन्न मामाक तशीच आमगेल्या निर्णायक जन अशे डॉल मामाक आनी ओम गणेश मामाकय तशी आमी धन्यवाद दिताची. आमगे विशेष सोयरी जावन अशे आमगेल्या रॉय मामाकय आमी धन्यवाद दिता आसाची. तुम्ही पळयता आसाची सन प्रिमियम येया हसया सीझन 2 ताका आमकां हॉट रितेरी शक्ती दिलेलो आसा. अरुणा मसाला 1980 लागून विश्वास आनी रुचीक आनीक नांव अरुणा मसाला तशी आमकां हॉट रितेरी आदार दिला आयडियल आयस्क्रीम. तशीची 2 स्टार संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती आनी कॅल्सी ब्रायट टूथपेस्ट आनी टूथब्रश लव मार्क्स ब्युटी सोप 1000 लायट्स आनी आरोग्य खातीर अमृत नोनी हांकां पूर्ण काही धन्यवाद दिताची. हे सन प्रिमियम येया हसया सीझन 2 आमी सुरवेचे एपिसोड तुमगेल मुखार आज दवरलेलो आसा. मुखारच्या एपिसोडान तूं आपास मेळया. सगळ्यांकय देव बरें करो. रूपतारा वय हांवाच रूपतारा मागीर फेसबुकान तूं ती विंगडी ती विंगडी हळदुका पडणिशिल्ली ती विंगडी मिगे अम्मन कसं सांगले गोचवे कसले पळे फेसबुकार पुरो फोटो घालून चेडा दृष्टी लागता म्हणून. कसं म्हणला तुगे अम्मान दृष्टी लागता म्हणून. केशवा दृष्टी लागची तोंड रे तितली चंदेच ना मामा हसया